नमस्कार. म्हजें नांव रघुनाथ कुतरकर. मडगांवां पामवाड्याचेर रावता. तर म्हजी एक ल्हानशी कविता तुमच्या मुखार हांव दवरतां. म्हज्या कवितेचें नांव आसा आमचें गोंय दर्याच्या देगेर आसा रे. आमचें गोंय दर्याच्या देगेर आसा रे. माडाच्यो सावळ्यो आनी फेसा ल्हारांचे खेळ रे. माडाच्यो सावळ्यो आनी फेसा ल्हारांचे खेळ रे. आम्या पणसाच्या माडाच्या रुखांनी नटिल्लें सोबीत आमचें गोंय रे. पळोवंक दिसता पांचवो न्हेशिल्ल्या अस्तुरे भशेन. आम्या काजू पणसांनी नटिल्लें सोबीत आमचें गोंय रे. पळोवंक दिसता पांचवो शालू न्हेशिल्ल्या अस्तुरे भशेन. आमच्या आमोरेच्या उक्तार सुर्याची भांगराळी किरणां ल्हारांचेर पडून ल्हारां दिसता सोबीत अस्तुरे भशेन. आमोरेच्या उक्तार सुर्याची भांगराळी किरणां ल्हारांचेर पडून ल्हारां दिसता सोबीत अस्तुरे भशेन. म्हणून भायले ट्युरिस्ट लोक आमच्या सोबीत गोंयच्या मोगान पडटात. म्हणून भायले ट्युरिस्ट लोक आमच्या गोंयच्या सोबीत गोंयच्या मोगान पडटात. आम्या काजू पणसांनी नटिल्लें सोबीत आमचें गोंय रे. आम्या काजू पणसांनी नटिल्लें सोबीत आमचें गोंय रे. आंब्याचो मांगात पणसाची भाकरी काजूचो निरो रे. आमच्या गोंयचें खाशेलें खाद्य रे. आंब्या काजू पणसांनी नटिल्लें सोबीत आमचें गोंय रे. आंब्याचो मांगात पणसाची भाकरी रे. आमच्या गोंयचें खाशेलें खाद्य रे. आमचें गोंय दर्याच्या देगेर आसा रे. देवळां इगर्जी मशिदींनी नटिल्लें सोबीत आमचें गोंय. ह्या सगळ्या धर्मांची एक तराचें सोबीत आशिल्लें सोबीत आमचें गोंय. देवळां इगर्जी मशिदींनी नटिल्लें सोबीत आमचें गोंय. ह्या सगळ्या धर्मांची साथ आशिल्लें सोबीत आमचें गोंय रे. आमचें गोंय दर्याच्या देगेर आसा रे.